उदकाचे इशू घेतले खातीर आमकां फाटल्या मार्च म्हयन्याच्यान आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आमच्या एरियेन. पयली स्टार्टिंग जाली, पयली सुरवात जाली मेन रोडाची जी पायपलायन आसा पळय दुर्गा मोटर्सा कडेन, थंय ती पायपलायन पयली इलेक्ट्रिकल केबल घालता आसतना डॅमेज केली आणि त्याच्या नंतर थंय त्या पायपलायनीन सगळी माती भितर घुसली. तेंच्यांनी डॅमेज केली बीन आणि ती रिपेर करिनासतना तशीच पुरयली. तेका लागून ते पायपलायनीन सगळी माती गेली आणि सगळे फुडें वचून रावपाक लागले. आणि जेन्ना जेन्ना उदक सोडटाले पळय तेन्ना तेन्ना लोकांच्या वॉटर मिटरा कडेन येवन ती शिरकोवपाक लागली इल्ली इल्ली माती. आणि भितर पळय लोकांच्या घरांनी पळय उदक वयताले मिटरा कडेन थंय चोक जावपाक लागली. एवरी टायम आमी चोक जाता पळय तेन्ना 15 दिसांनी 10 दिसांनी सगळे जाण आपापली पायपलायनी क्लीन करून घेता मिटरा कडेन, परतूय तो प्रॉब्लेम जाता. अशें चालूच आसले. त्याच्या नंतर आता फाटले 5 महिने जाले आमचे उदक सामकेच स्टॉप जालें. आमी 100% सध्या 5 महिने जाले फक्त टँकरांचेर डिपेंड आसा. लोक आमकां परत परत कॉल करता, एज अ वॉर्ड मेंबर म्हाका कॉल करता, हांव इंजिनियरांकडे फॉलोअप करता, जेई कडेन करता, एई कडेन करता. इवन हांव ह्या दिसांनी चीफ इंजिनियर आसा आमचो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट मिस्टर बेंडे, तेंचे कडेन सुद्दां हांव फॉलोअप करीत आसा. सो तेंच्यांनी म्हाका अश्युरन्स दिला की करता म्हणून. आता आमकां इंजिनियराक आमी मेळ्ळ्या सगळे लोक आणि इंजिनियरान सांगलें आमी थंय सायटीर या आणि थंय एई येतलो, खंय जेईन सांगलें एई येतलो थंय आणि प्लस ते हायवे ऑथॉरिटीचे इंजिनियर आसा तांकांय कोणाक आपयला खंय. सो थंय सायटीर वचून म्हणटा ते आमी हे करुया, डिस्कशन फुडलें करुया म्हणटा. कितले लोकांक आनी खंयच्या एरियान आणि दुसरें म्हणजे हायवेक पळय जे ड्रेनेज आसा ती ड्रेनेजूय कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लेली आसा. काम करता आसतना ती डॅमेज केल्लेली आसा. इलेक्ट्रिकल केबल घालताना ती डॅमेज केल्ली ती ड्रेनेज आणि ते ड्रेनेज परत अजून रिपेर करूंक ना. आणि ते जो पर्यंत जायना ती ड्रेनेज एक्चुअली इमिजिएटली रिपेर करपाची गरज आसा. जो पर्यंत ती ड्रेनेज रिपेर करिना न्हू तो पर्यंत ते पायपलायनीनी उदक माती वचपाचें चालूच उरतलें. परत परत पायपलायनी डॅमेज जाता. वी आर नॉट ब्लेमिंग देम. आमी PWD वॉटर सप्लायच्या इंजिनियरांक ब्लेम करिना. कित्याक लागून ते करतात बाबडे कितलेदा ते म्हणून परत परत रिपेर करतले. तेणी म्हाका दिसता काय ना, म्हाकाच खबर आसा कमीत कमी म्हाका दिसता तेंच्यांनी 5 खेपे तरी रिपेर केला, 5 to 7 times. पूण परत परत डॅमेज जाता काम चालू असताना. आणि कितें जाता इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर पळय कोण आसा तेणी ती पायपलायनी डॅमेज करून उडयल्या, माती भितर सगळी गेल्या आणि तेणी आपलें काम सारकें करूंक ना. सो ओवरऑल हेचेर सगळो इवन आमचो MLA आसा तेणी सुद्दां हेतून लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक सगळ्या डिपार्टमेंट जे आसा, हायवे ऑथॉरिटी आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, मागीर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा, ह्या सगळ्यांकडे कोऑर्डिनेट करून तेंची सगळ्यांची मिटींग MLAन कॉल आउट करून इवन एज अ वॉर्ड मेंबर म्हाकाय त्या मिटिंगेक आपोवचो, आमच्या थोड्या लोकांकूय आपोवचो आणि हो प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेवपा जाय बेगीन. खंयच्या एरियात आनी कितले लोकांक इफेक्ट जाता? आमचे कशें आसा डिफरंट लोकेशनचेर लोकांक त्रास जाता. चंद्रगीत हॉटेल टील दुर्गा मोटर्स टील चंद्रगीत हॉटेल. आता कितें आसा सध्या कशें आसा दुर्गा मोटर्स आसा पळय थंयच्यान पायपलायन डॅमेज जाल्लेली आसा. सो थंयच्यान पळय जी पायपलायन येयल्या ती चंद्रगीत हॉटेल एरिया, रुचिरा बार अँड रेस्टॉरंट, ही सगळे एरियेक आमकां कंप्लीट उदक सध्या 5 महिने जाले आमी टोटली टँकराचेर डिपेंड आसा. त्याच्या शिवाय ऑडिट भवन एरिया आसा थंय बीन थोड्या घरांक आता इथे मॅडम आसा आमच्या वांगडा तेंच्या बीन एका घराक उदक जाय तो तेंप जालो तिकाय बीन टँकर मागोवचे पडटा जाय ते खेपे. कित्याक त्या लायनीक सुद्दां उदक येता पळय ते सारखे प्रेशरान मेळना म्हणटा ती तांकां. आणि तिजे घर लास्ट असल्या कारणान तांकां मातूय उदक मेळना. सो परत परत तांकां टँकर मागोवचे पडटा. आता तुमचे इन्स्पेक्शन करता म्हटल्यार इंजिनियरान सांगल्यार आतां आमी थंय सायटीर या आणि हायवे ऑथॉरिटीचे आसा तांकांय थंय आपयता म्हटल्यार ते पावपाचे आसा. सो आमी थंय वचोन फुडलें कितें आसा तें डिस्कशन करतले, ते कितें म्हणटा तें आयकतले आमी. ते आमकां कितें सांगता की हायवे पळय रोड चालू आमच्या ब्रिजाचें काम चालू आसा आणि ताका लागून ट्राफीक तेवटेन खूब वाडलेलें आसा आणि ट्राफिकाक लागून म्हणटा तें आमकां काम करूंक मेळना. पूण तरी आसतना तेंच्यांनी
थोडे खेप केला काम म्हणजे कशें आसा तेंच्यांनी म्हाका ते सांगता त्या प्रमाणे 5 ते 7 खेपे तेंच्यांनी रिपेर केल्लेले आसा ते पूण ती आतां रिपेर करून परत कितलेदा रिपेर करतले ती पायपलायन कंप्लीट डॅमेज जाल्लेली आसा ती न्यू घालपाची गरज आसा आनी ते तेंच्यांनी आमकां करता म्हणून सांगला उदकाचो सगळे लिकेज जाता लोड सगळो रस्त्यार येता आनी फाटल्या दिसांनी थोडे लोक ते 2 व्हिलर म्हणजे कंटिन्यू लिकेज जाल्ल्या कारणान स्लिपरी जावन 2 व्हिलरीन लोक पडलेले आसा थंय आनी दुसरें म्हणजे थंय क्रॉस ड्रेन लावंक शकना कित्याक तेजें काम केलें PWDन हॉट मिक्सिंग आनी ते जर आमी जर पंचायतींच्यान फोडीत जाल्यार ते रोड डॅमेज जातलो आनी सध्या तो मेन रोड जाल्लो आसा कित्याक ब्रिजाचें काम चालू असल्या कारणान ट्राफीक सगळे हेवटेनच्यान डायवर्ट जाता